सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ. जुवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 13 ओळी 1 ते 15. पास्कांचे परबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णपणे तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमाव पेद्रू सुरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हटलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हटलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हटलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमाव पेद्रून प्रतिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हटलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो ते जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हटलें, तुमी सगळे नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपली आंगुस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. म्हणटच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.